सगळ्यांकाही नमस्कार. हांव डॉक्टर दिव्यश्री जगदीश पै. आमी येतोटे पंचाध्यायाचे एकाचे दोनीचे तिनीचे श्लोक पळयले. आतां चारीचे पंचाचे संचे श्लोक अभ्यास करूया. सांख्ययोगौ पृथक् कालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. कृष्ण सांगता अर्जुनाक कर्मयोग आणि कर्म संन्यास विंगड विंगड म्हणून मूर्ख जान सांगता ती पंडिता तांणी सांगनात ती भक्तेरी दोन तेंचे एक अनुसरण केल्यारी तो मनुष्य परमात्माक पावता, परमात्माक इष्ट जाता म्हणून कृष्ण सांगता. कृष्णा सेड ओनली द इग्नोरेंट speak of karma sannyasa and karma yoga as different. Those who are truly learned say that by applying ourselves to any one of these paths we can achieve results of both. आम्ही पंचश्लोक पळया. यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. कृष्ण सांगता ज्ञानयोगी तांकां कसं मेळटा की फल त्यांची कर्मयोगी तांकांय मेळटा. तशें न्हू ज्ञानयोग एके कर्मयोग केंचे अनुसरण केल्यार ताजें फल केन्नाय एकरो जावन आसता. जाल्यार हांकां मुख्य जावन आशिल्लें आमगेलें अनुकरण कशें आसा म्हणटा जोयरी फल निर्धार जाता म्हणून कृष्ण सांगता. कृष्णा सेड द सुप्रीम स्टेट that is attained by the means of karma sannyas is also attained by working in devotion. Hence, those who see karma sannyas and karma yoga to be identical truly see things as they are. मुखाचे श्लोक पळया. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति. कृष्ण अर्जुन सांगता हे अर्जुना कर्मयोगनाशी कर्म संन्यासाशी ज्ञान व्यर्थ. शास्त्रवज्ञो म्हाका ज्ञान आयलें म्हाका कसले नाका हांव कर्म हे करना म्हणून कर्म हे संन्यास योग घेतल्यार ते व्यर्थ जाता. ఏదైనా కర్మయోగ అనుసరణ करून इंद्रिय निग्रह करून ज्ञानपूर्वक जावन तूं कर्म केल्यार थंय तुका मोक्ष मेळटा म्हणून कृष्णांक अर्जुना सांगता. कृष्णा सेड ओ अर्जुना इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू अटेन कर्म संन्यास विदाउट कर्मयोग बट द सेज हू इज एडेप्ट इन कर्मयोग क्विकली अटेन्स द सुप्रीम. नमस्कार.